शुक्रार 25 ऑगस्ट. सांत लुईस आनी सांत जुजे काला सांज. मुखेल बोल. तुजो मूग कोरताय तसो तुज्या पेड्याचो कोरचो. नियाळाक आधार. नारायणीन आपल्या दोगांय सुनेक घेवन मोबाच्या देसांतली भायर सरूंक चिंतलें. कित्याक सोरेस्परान आपले कोरजेक भेट दिवन तिका जेवण खावण दिता म्हणून तिणें आयकलें. असो तिणें जुदेच्या देसान वचपाची वाट धरली. सोर्वेस्पर तुमकां जोड एकल्याक तुमच्या गोरकाराच्या घरांत विसो मेलोसो करून तेन्नाय तिणें ताचो उमो घेतलो. पूण तांणी आपलो तालो उबारून रडूंक सुरू केलें. उपरांत ओरपाक आपले सासू मांयचो उमाव घेवन आपले गोदचेशी परतली आनी रुतान म्हणलें, तूं वेता थंय हांव वेतली, तूं रावता थंय हांव रावतलें. तुजी पोरसां म्हजी पोरसां जातलीं आनी तुजो देव जातलो म्हजो देव. हें जावन आसलें पयलें वाचन. हांगा पूर्ण मोगाची गोवाय दिता. शुभ वर्तमानान सावदीक जेजून ओगे केलें म्हूण आयकून फारिजियो एकठांय जावन आयलो आनी जेजूकूय असो प्रश्न केलो. जेजून सारकें आसा तेंच सांगलें. पेड्याचो मोग आनी सेवा जेजून आपणाकूच करून दाखयली आनी मेल्या उपरांत सर्गीचें राज फाव केलें. आमी मनीस नेटान दोन तोंडाची वागता. एक मनशाचें स्वयं आनी दुसरें देवसाराचें स्वयं. अशें करून देवाचो मोग आमच्यान जिवाक उरोना, पूण तो सुकून वेता आनी दोयावी कोरण्यो नोपयत जाता. म्हजो ताराव. सगळ्या म्हज्या काळजान, आत्म्यान आनी मनान हांव दोनया देवाचो मोग करतलें.